बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बरी सकाळ तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज 8व्या दिसाच्या नोवेनाक बरो. आज आमी पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसच्या बोळ्यापणा विशय नियाळ करतले. मुजे तावन शिका हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो म्हणटा सोमी. शिंपळून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी जाल्ल्या लोकांक पळोवन जेजूक बिरमोत दिसली, कारण ते समाजाच्या धर्मीक मुखेल्यांक ह्या सामान्य लोकांचो हुस्को नातलो. केदळा हेरांचो हुस्को आमकां उणो जाता आनी बोळेपण आमी होगडायता. हेरांचे कश्ट कळटल्ल्याक हुस्को आसता, हुस्को आसतल्यांक बोळेपणाचें फळ फोव जाता. असलें बोळेपण आमचे थंय रुता करूंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता. आयच्या नव्याना वेळा बाळूक जेजूच्या पुनशेतांतय आर्थीक रितीन आनी सेवे मुखांत्र कुमके हात दिवच्या सर दानी पासूत आमी मागता. ताणें आमचेर दाखयल्ल्या हुस्क्याचो फळ जावन तांकां बरी भलायकी आनी जिवितांत समाधान बाळूक जेजू दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आयची तेसावा बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता नियोना डिसोजा, विलियम आनी कोलेट डिसोजा, ऑलिव्हर डिमेल्लो आनी कुटाम, रिचर्ड डिक्रूस, रोनाल्ड फर्नांडीस, फिलिप गॉडफ्री आनी एग्नेस डिसोजा, जोसी मोंतेरो, लॉरेन्स आनी फ्लाविया डिसोजा, फरीदा गोवियस, प्रेसी पिंटो, मॅकलिन पिंटो, मार्क फुटाडो आनी कुटाम, तेरेजा मेंडोन्सा, प्रदीप अनिता कॉड्रस, जिलेन पिंटो. तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता हेक्टर कोरिया आनी कुटाम, ऑलिव्हर डिमेल्लो आनी कुटाम, जसिंता मेनेझस आनी कुटाम, इथन फर्नांडीस आनी कुटाम. तशेंच सरल्या सर आत्म्याक मीस दिता योवन फ्रँक, मॅगदलीन ब्रॅग्स. हिच्या आत्म्याक मीस दिता हिल्डा डायस आनी कुटाम. पुर्गतींतल्या सर आत्म्याक मीस दिता प्रकाश डिसोजा आनी कुटाम. ह्या तेसावा संगी आमची वैयक्तीक तेसावा त्यास बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया आनी आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो.
बाळका जेजूकू मान करून ताची आशिर्वाद जोडूंक हांगासर जमलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत सादें आनी बोळेपण जोडूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. कित्याक आमी सादी आनी बळी जाय कित्याक म्हळ्यार आमचो जेजू जावन आसा बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो. देखून आमी ताची रचना कलत्या आनी बोळ्यापणाच्या शेगुणा वरवीं आमचें जिवीत जिवंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. तर थोडो वेळ मावून रावन आमकां सामी विचारया, हांव म्हज्या चलत्या जिवितांत कलत्या काळजाचो वा बोळ्या काळजाचो जावन आसांगी, वा म्हज्या जिवितांत हांव व्हडपण दाखयतां. जर तर हांव चुकलां तर त्याच जेजूची आशिर्वाद आनी कृपा मागया म्हज्या चलत्या जिवितांत हांवें एक सादो बडो व्यक्ती जावन जिवंक तो आदार आमकां दिवं. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां मोव भयणीनो म्हजे गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो ओड अपराध. ह्या वस्तूत बेगीन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोव भयणीनो हाजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनतिकारातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जुजेक आपल्या भोंवतणी असल्या सर लोकां मुखार आपली भोगणां लिपोवंक जाली ना देखून ताणें फर्मायलें, सकडांक हांगा तावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातुल्लो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बाब इजिप्तकारांक आयकली आनी खबर फाराव्याच्या रावळेराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापोय आनीकी जिवंत आसा. पूण ताणें ताचे उजीर ताचे भाव भियान थरथरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, तुमचो भाव इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हण चिंतून आतां
कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासून देवान म्हाका तुमचे आदी धाडला. देशांत दुकोळ पडून आतां 2 वर्सां जातात, आनीक 5 वर्सां पर्यंत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसाप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलोलो वांटो तुमचे पासून सांबाळूंक एक व्हड सोडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्या आदी देवान म्हाका हांगा धाडला. देखून म्हाका हांगा धाडिल्लो तुमी न्हय, बगार देवान. ताणेंच म्हाका फाऱ्याव्याक बापय जायसो केला आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारबारी केला. आतां वेगी तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत जुजे. देवान म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो धनी नेमला. गळे खरे नासतना म्हजे सशी ये. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. मोच्या सर्वेस्पुराची स्तुती कर. मोच्या सर्वेस्पुराची स्तुती कर. सर्वेस्पो दयाळ आणि कृपाळ, सुस्निक आणि मोगान भरलोलो. सदां खालतो आरोप जावं सोना, सस्तांग राग धरून रावं सोना. मोच्या सर्वेस्पुराची स्तुती कर. आमच्या पातक्या प्रमाणे आमचे कडेन तो चलना. आमच्या गुन्यांवाक फावो जाल्ले, बारीकपण तो घेना. मोच्या सर्वेस्पुराची स्तुती कर. मोच्या सर्वेस्पुराची स्तुती कर. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पसानो नावाला सोम्या, सर्वोनानो अर्नादिया देवा. सर्वेस्पसानो नावाला सोम्या, सर्वोनानो अर्नादिया देवा. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिष्य जेरुसलेमाक लागीं पावून ओलिवेत दोंगरा लागसर आसलेल्या बेतफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या 2 शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे सुमकळ आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतच बांदून गेल्लें एक गाडाव आनी संगतच ताचें शिंगरू तुमकां मेळटलें. तांकां सोडया आनी म्हजी सरशी हाडा
आनी कुणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक तांची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडतलो. अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडलें. हें घडलें सिद्ध जावच्याक प्रवादी मोरिफात सांगिल्लें तें. सांगा तुमी सियोन नगराक, पळय तूं जेशी येता तुजो राय, बळो आनी एक गाडवार बसलेलो, शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. शिसांनी वचून जेजून फर्मायिल्लें बरें केलें. गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी तांचेर सोडून घाले. उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो. लोकां जुम्यान थोड्यांनी दगले वाटेर हांतोळ्ळे, हेरांनी रुखा झाडांचे ताळे बेंडून वाटेर शिमटायले. आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो त्या लोकांन बोब घाली, होसाना दाविदाच्या पुताक, सदैव सुमयेचे नांव येता तो, होसाना अत्युन्नत देवाक. तो जेरुसलेमान रिक्तच तें सगळें शहर उसांबोळ जालें. हो कोण म्हणून जेरुसलेमाकार विचारताले. होच तो जेजू गलिलेच्या नजरेंतलो प्रवादी अशें म्हूण लोकां जुमो जाप दितालो. देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. बळेपणू नय अस्कत काय बगार आमची ग्रेस्त काय. बळेपणू नय आमची अस्कत काय बगार आमची क्रिस्त काय. बाळका जेजुतेय भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कोलकाताची मदर तेरेसा आमकां सर्वांक मोगाची. आनी आज आमी संवसाराचेर नदर मारल्यार तिका नेनासली कोणूच ना. एक दीस मदर तेरेसा दुर्बळ्यांक, कश्टतल्यांक आनी अनाथ भुरग्यांक कुमो करच्या इराद्यान दानींक सोदून वेताली. आनी अशें आसता एक दीस ती एका ग्रेस्त मनशाक भेटता आनी ओ ग्रेस्त मनीस असल्या संगतींक जावं वा असल्या मनशांक जावं कांटाडटलो, खंडन करतलो. आनी मदर तेरेसा ताचे लागीं इल्लेशें दान विसरता. आनी ह्या संदर्भार ओ मनीस रागार जाता, पाड उतरांनी तिका जोर करता आनी निमणें तिचेर शिंपे उडयता. आनी ह्या संदर्भार मदर तेरेसान सांगलेलीं ती उतरां, बाबा जें कितें तुवें दिलें तें म्हाका दिलें, पूण आतां म्हज्या भुरग्यांक कितें म्हणें दी. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, हें उतर आयकल्लो ओ मनीस विस्मीत पावता. आपलें काळीज तो कणवळ्यान भरता आनी निमणें आमी पळयता तो तिका स्वंत कुशेन दान दिता. मोगाळ भावा आनी भयणी, आपणाचेर रागार जाल्ल्या, आपणाक उतरांनी तिरस्कार केल्ल्या, निमणें आपणाचेर तिंपी उडयल्ल्या त्या ग्रेस्त मनशा लागीं मदर तेरेसाक ह्या रिती वर्तन करूंक कशें साध्य जालें. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, ती जावन आसली सादी आनी बळी मनीस. तिचें जिवीत बळेपणाच्या शेगुणान भरलेलें आनी हंस तिका ताचे मुखार ह्या रितीन वर्तन करूंक कुमो करता. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, तिका सांतीपणाचो कुरो दिवच्या त्या संदर्भार पापा साहेबान सांगलेलीं ती उतरां. मदर तेरेसा तुका सांत तेरेसा म्हणूंक इल्लेशे कश्ट मारतात, कित्याक तूं आमच्या काळजा मनांनी मदर म्हणून शाश्वत उरल्याय. देखून आमची काळजां, आमची मनां तुका मदर म्हणून सांगूंक लालेतात. वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत सादें वा बळी जावचें न्हय आमची अस्कत काय बागार ती जावन आसा आमची क्रिस्त काय. ह्या संवसारांत जियेतना आमी साबार आनी चिंचे जावन आसा,
आमी इल्लेशे रफ आनी टफ मनशां जायचे आमी आमच्या उतरांनी इल्लें बळादीक आनी बरादीक आसचे आमचें नर्तें हेरां मुखार इल्लें गंभीर येतें जायचें कोणायकी बागवंजी नजो वा कोणा मुखार हांव लो जाय नजो खंयच्याकी हांवें म्हज्या जिवितांत कोणायकी सोण दी नजो मोगाचनो ह्या वरवीं आमी चिंतामू अशें आमी जियेना जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत एक स्टँड ना आमकां ह्या संवसारांत रेस्पेक्ट ना मर्यादा ना मोगाचनो हें जावन आसा एक सूख चिंतापू आनी हें आमची अस्कतकाय दाखोवन दिता जर तर आमच्या ह्या संवसारांत थोडी महान व्यक्ती आसात तर वा 4 जाणां तांकां वळखतात तर न्हय तांच्या व्हडपणाक लागून बागार तांच्या साद्या आनी बळ्यापणाच्या जिविता वरवीं आनी जो कोण आपलें व्हडपण दाखयता तो हेरांची जर्ती करता हेरांची तो बेपारवा करता तांकां खंडन करता आपल्या काळजांत स्वार्थी जाता आनी स्वाकेंद्रीत जाता आनी हें जावं पावता आमची अस्कतकाय मोगाळ भावांनी भयणीनो जो कोण आपल्या जिवितांत सादें आनी बळेपण म्हणलें दिक्सूची काणगून चलता तो जावंक पावता ग्रेस्तकायचें बिडार आनी एक बळादीक हातीर देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो सा पावलून कोलेस्तेकारांक बरयलें पत्र अध्यायी 3 वाक्य 12 आमकां सांगता तुमी देवान वेंचून काडलेलीं ताका पवित्र आनी मोगाचीं देखून सदांच कनवळ्याचें दयेळ्याचें दिनपणाचें आनी बळेपणाचें काळीज तुमकां आसूंक जाय आमी आमच्या सालत्या जिवितांत जियेत आसतना बळेपण म्हणलें हातीर घेवन आमी मुखार सरूंक जाय कित्याक ही जावन आसा हें जावन आसा आमची अस्मिताय मोगाळ भावांनी भयणी आमी कित्याक सादी बळी जाय आमी सांगचें तें एक मागणें आसा जेजू बऱ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें वय मोगाळ भावा आनी भयणीनो आमचो जेजू जावन आसा कालत्या आनी बळ्या काळजाचो देखून ताची रचना जावन आसा आमी सोमेस्तांनी हेंच आमच्या जिवितांत पाळूंक आसा जर तर आमी पवित्र पुस्तकाचीं पानां परतिल्यार थंयसर आमकां सबार दृश्टांत मेळटात 2 दृश्टांतां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां जो आमचें शुभ वर्तमान अध्याय 8 वाक्य 1 तावन 11 म्हणसर आमी वाचल्यार थंयसर आमी प्रद्वारान सांपडलेल्या स्त्रिये विशीं आयकता फारिजेव प्रद्वारान सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू सरशी हाडून येतात आनी मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे जो कोण वा जी कोण प्रद्वारान सांपडतात तांकां फातरावन जिवेशी मारची शिक्षा आसली आनी ह्या इराद्यान फारिजेव थंयसर येतात पूण मोगाळ भावांनी भयणी जेजून सांगलेलें एकूच उतर तुमचें मोदें कोणें वायट करूंक ना वा पाताक आदरूं ना तो येवन फैल्लें पातोर मारूं मोगाळ भावांनी भयणी आमी पळयता ते एकलेस पाठीं सरले आनी थंय सावन पयस गेले आनी निमणें उरलोलो जेजू मात्र आनी जेजून सांगलेली ती उतरां बाये हांवें तुका खंडन करिना हांवें तुका खंडन करिना वस आनी मुखार पातक करिनाका मोगाळ भावांनी भयणी हो मनोभाव जेजू थंय कसो उपजलो कित्याक जेजू जावन आसलो सादो आनी बळो ही वॉज अ मॅन ऑफ जंटलनेस आनी दुसऱ्यान सांगचें तर मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्यायी 20 आनी 1 वड 1 तावन 11 म्हणसर आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलें जेजूचें जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश जेजू एका गाडवाचेर बसून जेरुसलेमाक पयण करता मोगाळ भावांनी भयणी जेजू सायमान देव तरी वैभवान भरलोलो तरी कित्याक तो आपलें पयण गडवाचेर करता कित्याक ताचें पयण तो गडवाचेर मुंदवर्सिता ताका हंकारान बरी येत आसलें गर्वान बरी येत आसलें व्हडा वैभवान जेरुसलेमाक दुसऱ्या खंयच्या रितीन येवी येत आसलें तरी तो कित्याक एक बळो राय जावन जेरुसलेमाक पयण करता वय मोगाळ भावांनी भयणीनो जेजून सांगलेली ती उतरां
ह्या तुमी सुमेस्त कश्टतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो हांव तुमकां आशिर्वाद दितां, कित्याक हांव जावन आसा कलत्या आनी बोळ्या काळजाचो. ओय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, कलतें आनी बोळें काळीज जेजूक एका साद्या मनशा बरी जेरुसलेमाक भयण करूंक ताका उत्तेजन दिता. जेजू जावन आसा कलत्या आनी बोळ्या काळजाचो. तर आमी ताची पाटलावजारी जावन आसच्या आमी सर्वांनी हेंच काळीज आमचे थंय रसूंक जाय. देखून पयल्या सुवातेर मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी सादी बळी जावया देवाचेर. कशें आमी देवाचेर सादी बळी जावयेत? मरियमायेन देवाक सांगलेली ती उतरां, हांव जावन आसा किरकोळ रचना, हें केदें व्हडलें भाग म्हजें. ओय मोगाळ बाबा आनी भयणी, केन्ना देवा मुखार देवा तूं जावन आसाय महान आनी हांव जावन आसा एक किरकोळ रचना म्हणून हांव वळखून घेता, तेन्ना हांव जावं पावता देवा मुखार सादो आनी बळो. आनी हें जावं पावता एक बोळेपणाचें गुर्त. दुसऱ्यान शातापातीन सोम्या लागीं सांगलेली ती उतरां, सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्हय, फकत तुजें एक उतर पुरो. ओय मोगाळ बाबांनी भयणी, केन्ना हांव म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव एक पातकी, तुजी काकुळतीची दिश्ट म्हजेर सदांच आसूंक जाय म्हणून हांव ओळखून घेता वा मानून घेता. हें जावं पावता म्हजें आनी तुज्या बळापणाचो गुर्त. आनी तिसऱ्यान जो पत्रियार्कान सांगलेलें ती उतरां, सोम्या तुजी चिंतना विचित्र, तुजो वाटो विचित्र. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत सोम्या तुजो वाटो वा तुजी चिंतना आमच्या चिंतनाकी उंचायेची, देखून जे कितें तूं चिंताय, जे कितें तूं तुजो वाटो आसात त्या म्हज्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय म्हणून हांव ओपून घेता वा मानून घेता. तर मोगाळ बाबांनी भयणी, हो जावन आसा म्हजो बळेपणाचो गुर्त. आनी निमाणें मोरयेमायन सांगलेली ती उतरां, म्हजी खुशी न्ही बापा, बागार तुजी खुशी म्हज्या जिणेंत जावं. जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत बापा म्हजी खुशी न्हय, बागार तुजे खुशे प्रमाणे तुजे योजने प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून हांव काल्तिकायेन भगवून जियेता, तेन्ना हांव जावं पावता बळो आनी सादो. हो जावन आसा म्हज्या बोळेपणाचो गुर्त. ओय मोगाळ बाबा आनी भयणी, जेन्ना आमी ह्या मनोभावान आमच्या जिवितांत जियेता तेन्ना आमी जावं पावता सादी आनी बळी देवा मुखार. आनी दुसऱ्यान आमी जावंक जाय सादी बळी हेरां मुखार. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें जुजे विशांत. जुजे जावन आसलो आपल्या बापायक एक मोगाचो पूत, आनी हें तांच्या बाबांक पळोवंक जालें ना. ते मोसरान भरले, तांचे ती एक स्वार्थ आयलो. आनी ह्या संदर्भार तांणी चिंतलेलें, हाका कशें म्हण एक लगड काडीचें, हाका हांगासान पयस व्हरीचें. आनी मुखार आमी पळयता ह्या इराद्यान ताका ते पोट्ट बांयत घालतात. आनी निमणे उपरांत तेंतान तें काडून ताका इजिप्त घराक विकतात. आनी आमी पळयता जेन्ना थंयसर इस्रायलांत दुखोळ आयिल्लो आनी त्या संदर्भार ताचे बाबू थंयसर इजिप्ताक वेतात. आनी ह्या संदर्भार जुजे आपल्या बाबांक पळयता आनी तो वळखता. ताच्या बाबांक जुजेक वळखूंक जालें ना तरी जुजे आपल्या बाबांक तो वळखता आनी थंयसर तो सुरसुरता, रडता तांकां पळोवन. ओय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आपणाक इन्कार केल्ल्या, आपणाक जिवीश मारूंक सोदतेल्या, निमणे आपणाक इजिप्त घरांक विकलेल्या त्या बाबां थंय असलें चिंताप वा असलो मनोभाव आपणावंक जुजेक कशें साध्य जालें? ओय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, निमणे आमी पळयता तो आपल्या भावांच्या गरजेक पावता, तांकां तो आदार दिता. असलो महागुण ताचे थंय कसो आयलो? ओय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, जुजे जावन आसलो एक सादो आनी बळो मनीस. ओय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आमचें बळेपण हेरांचें उणेपण समजूंक आमकां आदार दिता. आमचें बळेपण हेरांच्या गरजांत स्पंदन करूंक आमकां कुमोग दिता. आमचें बरेंपण हेरांक दुखयना, हेरांच्या कश्टांत हांसना, बागार हेरांक उंच भरता, हेरांक मोगान आनी गौरवान लेखता. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो,
जेन्ना आमी असलो मनोभाव आमचे थंय वा आमी हेरां थंय दाखयता आमी जावं पावता सादी आनी बळी. सा पावलोन फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 5. तुमचें बळेपण सर्वांक कळीत जावं. वय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचें बळेपण सर्वांक कळीत जावंक जाय. देखून पापा फ्रांसिसान सांगलेलीं ती उतरां सदांच बळेपणान आनी गौरवान चला. तुमची भास न्हय फकत कोंकणी वा कन्नडा वा इंग्लीश, बागार तुमची भास जावंक जाय बळेपणाची आनी गौरवान लेखची, म्हणटा पापा फ्रांसीस. मोगाळ बाबांनी भयणी, आज आमी होच गुण आमच्या जिवितांत आसा गी म्हणून परिक्षा करया. हांव जावन आसा सादो वा बळो, वा म्हजें जिवीत हांव व्हडपणान देवा मुखार वा हेरां मुखार हांव जियेतां, म्हणलें सवाल आमकांच आमी करया. बाबांनी भयणीनो, आज आमी सर्व दानी पासून मागचो दीस जावन आसा. आमा सर्वां दान करता, जावं पुरो थोडे इल्ल्याशा मापान वा आनी थोडी व्हडल्या मापान आमी दान करता. पूण आमी दान करतना आमचो मनोभाव कसलो जावन आसा? आमी खंयच्या रितीन मोगाळ बाबा आनी भयणी दान करता? जेन्ना आमी दान करता आमचें तें सादें आनी बळेपण आसा गी, वा हांव हेरां मुखार व्हडपण दाखयता? कितलेच पोटी मोगाळ बाबा आनी भयणीनो आमीच पळयलां. जावं पुरो स्टेटसार, जावं पुरो वॉट्सॅपाच्या स्टेटसार, फेसबुकार वा इंस्टाग्रामार दाना दितना फोटो काडन तातूंत अपलोड करचें, वा दाना मुखार फोटो काडन आमी अपलोड करता. कित्याक मोगाळ बाबा आनी भयणी? जर तर हांव सादो वा बळोन तर हांव ह्या रितीन करता गी म्हणल्यार सवाल आमकांच इसारया. जर तर म्हजें व्हडपण दाखोवंक जाय तर हांव खंडीत जावन ह्या रितीन पब्लिसिटी खातीर हांव करता. मोगाळ बाबांनी भयणीनो, देवाचें उतर सांगता, जर जें कितें तुज्या उजव्या हातान दिलां त्या दाव्या हाताक कळीत जावं जावं. जें कितें आमी दान करता मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचें उदार म्हूण दाखयता भोव बरें. पूण दुसऱ्या कुशीन आमी पळोवंक जाय आमी दान करतना खंयच्या रितीन आमी दान करता. वय मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, बळेपण जावन आसा न्हय अस्कतकाय आमची क्रिस्तकाय. देखून मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 5 आनी वाक्य 5 जेजू आमकां सांगता, सादी मळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज, तांकां बेसावां लाभतलीं, तांचे थंय संतृप्ती आसतली. आनी असलें सादें आनी बळें जिवीत आमी जियोंक तसो बाळोक जेजू आमकां ताच्या आशिर्वादाने बरो, कृपेन बरो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणी मागया. म्हज्या बाबा आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्वार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तन्ने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनीक पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटा म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ही देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेच पोळातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे ससनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनंत तुजो पूत आमच्या विनाशी सायबान दिश्टीक पडलो. ताचे अमर जळले आनी ताणें आमचे सैम नवे केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरू दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit para susurris pultur. Sekali somsam pula tuja wibawa. Au segitu kacu Serves porace navi kita kacu. Bun segitu kacu Bun segitu kacu बापा कोरोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या अपवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मारून ससूंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वासूंक ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उकडासाक करात. बावर्त सोगुटू परगटूया. सुयाची तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पोरता. तुझ्या सुम्याची
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे मये सांगाती भाग्यवंत धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेला मोक्षिता. तशीच आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेपणां दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे मरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडदी पदवनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. माया मोगासो आनी बळ्यापणाचो गुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी आपल्या सालत्या जिवितांत बळापणान आपलें जिवीत सारलेली आनी हेंच जिवीत आमचें जावंक आज आपोवणी दिवची ती शेळी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपय आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमी तुमची म्हाका फोना पूण तुज्या काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलय. या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिनवासनचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावे म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान विसारून सर्गार तुका ससनाक वांकडूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्यास तुज्या पुता जेजूचें नांवे. दायकन बसात. आज सर्व दानी खातीर मागचो दीस. फाल्यां सर्व रिलिजियस भाव आनी भयणीक आनी प्रत्येक सावन कार्मेलीत कुटुंबा खातीर मागचो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक तशेंच भोव अर्था बरीत शिकोवण दिल्ले याजक जावन आसात बाप आयवन सिक्वेरा नोवोस याजक व्हड जावन 5 म्हयने जावनात. आज प्रस्तुत तो सहाय्यक डिरेक्टर जावन आमच्या घरा म्हापसा वावर दिवन आसा. जो कोण भुरगीं आमच्या वडदीक सर्वतात पयल्या वर्सा तो त्या भुरग्यांचो सहाय्यक डिरेक्टर जावन आसा. आमच्या खातीर मीस भेटोवन आशिर्वाद दिवच्या बाप आयवन सिक्वेरा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वादां तुमच्या वयर आनी तुमच्या सर्व याजाकी मिसावांत आमी मागता. देव बरें करूं. वेदीचेर आसले उरले दोग सन याजक जावन आसात बाप स्टीवन पिरेरा आनी बाप जीवन तावरो. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर्पदेवदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. ओसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचें नवें मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी म्हजो मनशाचो इस जावन शेलो सर्तुरांच्या गरजांनी तो पावलो. पिडाक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें ना हांव तुका फोसलें. ह्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण आवडलो. आतां तुज्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक गरजांनी पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा तितलो चड तूं म्हाका मान करता तितल्यान चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर ते सवा सोम्याक भेटून सो वेळ हो आमच्या कास्की ते सवा सांगाता. आज प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या दानी पासत. दानी पैकी व्हडलो धानी वयतो सर्वेस्पोर देव. ताणें आमकां जिवाचें हें दान दिलां. ताणें हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमकां फावो केलां. बरी भलायकी दिल्या. सर्व रितींनी ताणें आमकां सहकार दिला. ताका आमी अर्गां दिता आसतना ताच्या उपरांत आसात आमचीं आवय बापय आमची भाऊ भयणी आमची मोगाचीं. ताणें आमकां जायत्या रितींनी सहकार दिला आदार दिला दान दिला. फाटल्या 25 वर्सांनी ह्या पुनशेताक जायत्या जाणांनी आर्थीक आदार दिला सेवेचें दान दिलां मागण्यान आमकां प्रोत्साह दिला. एका रितीन आमचे दुस्मानी आमचे धानी कित्याक ते आमी कोण म्हणून आमकां कळीत करतात. एका रितीन दुबळे धानी कित्याक म्हळ्यार ते आमकां सर्गी व्हरतात. देखून सर धानींचो उगडास काडया. आमकां प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमोक केल्ल्या सुमेस्तांक आमी सोम्याक अर्गां दिवयान तांचे पासत मागया. काळजान उदार जावंक आनी तशेंच खालते आनी बोळ्या काळजाचे जावंक तो सुबाळोक जेजू आमी सुमेस्तांक आदार दिवनी म्हणून सांगाता आमी मागया. हे भगिवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोललो आसता. तुका पातयेन उलो मारिल्ल्या सगळ्यांक धयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमी आमच्या बापा सर्गींच्या
तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी जशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. येवच्यो पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजोंचेर एक काकुळचे दीस घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले चड कश्ट निराशपण तुजे कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वता. आमेन. आमकां दान केल्ल्या सर्दनींचो उगडास काण आनी तशेंच आमी हेरांतय उदार मोहन दाखोवन तांच्या गरजांक पावोवंक सुमी आमकां उदार काळीज दिवन दी म्हणून मागोवन सांगात. आमी म्हणया ये बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. चोखा कुळती आमी वर्णीत येयल्या. जावन सॅमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचायमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. तकले बगावन सुमेचो आशिर्वाद आमी स्विकार करया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.